हस्तकला महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण आल्लेकर हाणें मयेचे आमदार प्रेमेंद शेट हांच्या घरा मंगळारा भेट दिली। ताणें गणेश मूर्ती करपी कलाकार म्हूण आमदार प्रेमेंद शेट हांचो भोवमान केलो। मातयेचे वस्तू फुडाराक तिगोवन दवरपाक जाय जाल्यार हस्तकला महामंडळान मुखार सरचें पडटलें, अशें मत मयेचे प्रेमेंद शेट हाणें उक्तायलें। आज आमच्या ह्या घरांत आमी 500 मूर्त्यो चिकट मातीचे करता। सगळे चारय भाव आमी मूर्ती तयार करता। हेजी विक्री म्हापसा आमी अशें म्हणजे जवळ जवळ 250 गणपती आमी म्हापसा सेल करता आनी ज्या 250 मूर्त्यो आसा आजूबाजूच्या गांवांतले लोक हांगा येवन व्हरता। आज जी परंपरा आमचे 25-30 गणपती पासून सुरू केल्ली आमच्या वडिलांनी आनी ती परंपरा आज फुडें टिकोवन दवरून आमी आज आमचे कडेन 500 मूर्तींचो हो जो सेल आमच्या घरांतसून जाता, हेतून आमकां धन्यता दिसता। कित्याक आमच्या घराक ह्या 500 लोकांचो पांय लागता आनी हो बिजनेस म्हणून आमी जर पळयलो जाल्यार त्या दृश्टीकोनासून न पळयता आमी ही जी आमच्या पासून जी समाज सेवा जी जाता, आमचे देवाची जी सेवा करपाची जी आमकां संदी देवान दिल्ली आसा, जी कला दिल्ली आसा, ही देवान दिल्ल्या बद्दल हांव देवाच्या उपकार आठयता। आनी मान्य आमदार श्री प्रवीण आल्लेकरा सारके जे चेअरमॅन तेंच्यांनी ह्या हस्तकला महामंडळान बरो जी डेव्हलपमेंट करपाचो जो विचार केल्लो तेंच्या कामाक खूब तोखणाय करीत सारकी दिसता तेंची। कित्याक आयज हस्तकला महामंडळान एक जे विचार केल्लो की ही कला जर टिकोवन दवरतलो, जी मातये पासून तयार करणाऱ्यो मूर्त्यो आसात, ते गणेश मूर्ती आसूं, दुर्गा आसूं, सरस्वती आसूं किंवा अन्य जे आयटम्स जे आमी मातये पासून तयार करता, हे जर आयटम तयार करपाक लागून कलाकार जर टिकोवन दवरतलो जाल्यार ते हस्तकला महामंडळान टिकोवन दवरपाचें काम फुडें येता। आनी ते आयज तेंच्यांनी ते पावलां उचललेलीं आहा। तेंची जी पावलां आहा ती सक्सेस जातली हें म्हाकाय खबर आसा।